नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राज्याच्या भेटेर आसात. आयज पयलीं ते सोमनाथ मंदिरांत वयतले. थंय ते पुजा करून आशीर्वाद घेतले. उपरांत सोमनाथ मंदिर ट्रस्टाच्या बसकेचे मुखेलपण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ देवळा कडेन खासा जोडिल्ले आसात. ह्या निमतान सोमनाथ देवळांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भेटेची तयारी झुजा पावंड्यार चल्ल्या. चमोली घडणुकेन बर्फा पोंदा फशिल्ल्याची सोद मोहीम झुजा पावंड्यार सुरू आसा आनी एक कूड सापडल्या. ताका लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 5चेर पावला. उरिल्ल्या 3 फशिल्ल्या लोकांचो सोद चालू आसा. हिमस्खलनान फशिल्ल्या 51 जाणांक अजून मेरेन भायर काडल्यात. थोड्याचो जोशीमठ इस्पितळांत उपचार सुरू आसा. हातूंत 24 जाणांचो उपचार चालू आसा. भारतीय वायुसेनेचे चेतक हेलिकॉप्टर मदत कार्याक पालो दिता. संबल घडणुके संदर्भात न्यायिक आयोग पंगडान 2 दिसां भितर 45 लोकांची वासपूस केल्या. जनपद संभलान फाटल्या वर्सा 24 नोव्हेंबराक शाही जामा मशिदीच्या दुसऱ्या सर्वेक्षणा वेळार जाल्ल्या हिंसेंत 4 जाणांक मरण आयिल्लें, जाल्यार 29 पुलीस कर्मचारी जखमी जाल्ले. न्यायिक पंगडान जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर लोकांची वासपूस केली. कुडचडेच्या भौशीक भलायकी केंद्रान आर्विल्ल्या तपास यंत्रणे सयत एक मोठे वैजकीय शिबीर आयोजीत केल्ले. ह्या शिबिरान मोफत वैजकीय सल्लो, आर्विल्ली स्क्रीनिंग पद्दत आनी उपचार पद्दतीचेर लोकांक मार्गदर्शन मेळ्ळें. दर एका मनशाक भलायकी बरी राखपाक वाव मेळचो हो ह्या शिबिरा फाटलो उद्देश आशिल्लो. गोंयच्या वैजकीय मळाचेर अँब्युलन्सी सयत साबार सुविधा वाडोवपाचेर भलायकी खातें प्रयत्न करता, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आमकां कमीत कमी 75 चे वयर आमकां एम्ब्युलन्सीस जाय. 10 एम्ब्युलन्स आमचे केन्ना केन्ना कांय गोश्टी खातीर सिक्युरिटी रिजन्स काय आमी व्हडले डिग्निटरीज येता तेन्ना ते कुशीक दवरचे पडटा. तेज्या खातीर तेज्या भायर आमचे कडेन 75 ऑन रोड एम्ब्युलन्सीस एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम आमकां जाय. आनी ते एम्ब्युलन्सीस आमकां प्रपोजल आमी ऑलरेडी घातलेले आसा की पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स आमकां वाडोवन हांव ते चर्चा आमी करतलेच. पूण हे आमकां कितें जालां की आमचे रिस्पॉन्स टायम एक विशय जालो, पूण आयज रिक्वायरमेंट बी वाडल्या. आयज प्रत्येक गोश्टी खातीर आमकां वेगळ्या तरेतले कॉल्स इतले येता की ते हँडल करपाक मुश्कील जावंक लागले. पूण आमकां ते ओवरऑल आमकां नॉट कॉन्स्टिट्युन्सी वायज आमकां हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी आयडेंटिफायड केल्या. वी हॅव टू एक्चुअली आयडेंटिफाय द हॉटस्पॉट. इतल्या वर्सांचो आमकां अनुभव आहा, पूण ते हॉटस्पॉट्स बी बदलूंक लागले. आनी त्याच तरेन एम्ब्युलन्सीची संख्या वाडल्यार तर आनी वाडपाचो प्रपोजल आमी घातल्या. ते वाडयल्या उपरांत एडवान्स आनी गोंया राज्यान एकूच आमचे फ्लीट आहे जे एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आहा. ते एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आमी आनी वाडोवपाचो आमी प्रपोजल घातला. ते एकदां जाग्यार येतकूच आमी हे करतले. आनी हर्समॅन सर्विसीस आमी ते ऑल अक्रॉस द स्टेट 108 कर्नाटका राज्यान जे चलयल्या आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंट पयलीं आशिल्ले तेच आमी गोंया राज्यान आमी चलोवपाचे हे आसतले. वैजकीय शिबिरा संदर्भात माहिती दितना कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगले की ह्या शिबिराक लोकांचो मोठो प्रतिसाद मेळ्ळा. उक्तावण केल्या उपरांत सकाळीच 500 लोकांनी हाचो लाभ घेतलो. ह्या वैजकीय शिबिरान भलायकी संचालिका डॉक्टर रुपा नायक, डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर, आयडान हरोना दी आथायदे आनी हेर दोतोरांनी पालो दिलो. ते बेगीनूच चालू जावपाक जाय हेजे खातीर आमी प्रयत्न करता. आनी हे केले जाल्यार मागीर फुडें आमचे जीएमसीचेर, आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर कमी लोड पडटलो. सो म्हाका दिसता हे आमी 80 बेडेड मेल, 80 बेडेड फिमेल, 25 बेडेड गायनेक वॉर्ड प्लस हांगा सर्जरी वॉर्ड अशें करून जे केल्ले स्थापना केल्ली मनोहरभाई पर्रीकर आसतना जे मान्यता दिल्ली. आज डॉक्टर प्रमोद सावंतूय आसा. आमी हांव ताका याद करता, पयलीं मिटींग जाल्या आनी डॉक्टर रुपान फायल मूव केल्या की हांगा हॉस्पिटलाक आमी डॉक्टर अपॉयंट करपाक. सो म्हाका दिसता हो एक मेगा कॅम्पान दाखोवन दिता की हांगा लोकांक ह्यो सुविधा जाय आनी कंटिन्यूस सुविधा आसच्यो हेजे खातीर हांव धडपड करता. आनी म्हाका खात्री आसा ह्यो जातल्यो म्हणजे फुडें. कुडचड्या वयलें हॉस्पिटल लोकां खातीर जे आमी इमारत बांदलेली आसा ही फूल फ्लॅज लोकां खातीर जावची. डॉक्टर येवचे, रेग्युलर डॉक्टर आसचे, सर्जरी जावच्यो, गायनेक वॉर्ड चालू जावचो हेजे खातीर आमी प्रयत्न करता. राज्यान खेळा मळार बऱ्यापैकी उदरगत जाल्या. फाटल्या कांय वर्सांनी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावयल्या आयोजन गोंयांत जाला. गोंयांत सध्या एका क्रिकेट स्टेडियमाची गरज आसा. ती सुद्दां रोखडीच पुराय जातली. GCA कडेन जोडिल्ल्या क्लबांनी एकठांय येवन बुनयादी फातराची तारीख सांगची.
सरकार फावो तो निधी उपलब्ध करून दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. रोहन गांवस देसाय हांच्या बीसीसीआयच्या जोड सचिव पदाच्या पदभार कार्यावळीन ते उलयताले. ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, चेतन देसाय, जीसीएचे शांबा नायक देसाय, दया पागी आणि हेर मानेस ह्या वेळार हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी रोहन गांवस देसाय हांचो शाल आणि श्रीफळ दिवन भोवमान जालो. भुरगो जेन्ना जीसीए आणि बीसीसीआयचेर पावता, इट इज अ प्राऊड फिलिंग फॉर हिम आणि फॉर गोंयकार. स्वताचो खेळपी क्रिकेटी खातीर तोच भुरगो जीसीएचो जेन्ना आपूण सेक्रेटरी जाता आणि तोच परत बीसीसीआयचो जॉयंट सेक्रेटरी जाता, खरोखरच म्हणजे ताका दिसता की हाज्या फुडल्या येवपी नेक्स्ट जनरेशना खातीर इंटरनॅशनल स्टेडियम गोंयांत जावपाक जाय. आणि तो जर आतां जालो ना न्हू जाल्यार केन्नाच जावचो ना. परत एकदा सांगता, अभी नहीं तो कभी नहीं. त्याती आता दिस इज द राईट टाइम. यही समय है, सही समय है. कित्याक म्हणटा तुका, इतके बरे वातावरण म्हाका दिसना परत परत येतले अशें. कारण सरकार पुराय तुमकां सगळ्यांक, हांव तेका म्हणना, तुमकां सगळ्यांक तेंको दिवपाक तयार आहा. क्रिकेटीच्या घडोवणा खातीर सगळो जाय तो सपोर्ट करपाक तयार आहा. रोहनाचो तसो पळोवन तो सत्कार बीन न्ही, हांव कित्याक सांगता तें आयका. दिस इज जस्ट स्वागत समारंभ जीसीएन तेज्या खातीर ऑर्गनायज केल्लो. हांव कित्याक सांगता, ताचो सत्कार जर करुया न्ही, अजय शाह आफयता फाउंडेशन स्टोन घालतलो तेन्ना करुया. तारीख तुम्ही ठरवचेली. हांव परत एकदा सांगता, हांव येता. जय शाह आफोवपाची जबाबदारी माझी. पयशे कमी पडले जाल्यार सरकाराच्या वतीन दिवपाची जबाबदारी म्हाजी. संयुक्त सचिव पदाचो ताबो ही एक मोठी जबाबदारी असून ज्या क्लबांनी आणि अधिकाऱ्यांनी आपल्याचेर ती सोपयल्या तांचे आपूण आभार मानता. गोंया खातीर ही अभिमानाची बाब आसा अशेंय ह्या वेळार देसाय हांणी सांगलें. Past 6 years, what tremendous work has been done by the then Secretary, Honorary Secretary Jai Shah ji, who is the current ICC Chairman. So there is, there is a huge bar set by him, and to fulfill that, to fulfill his shoes, or the work what he had done, and being part of the Apex Council, it would be very challenging, I feel personally, because the amount of work what we have seen in the last few years is tremendous, and we are looking forward. Today it was just a special general meeting where I got appointed. So I haven't sat with any of the meetings, but definitely. फेसा 2025 फार्मा आणि सहयोगी उद्देगा खातीर अग्निशमन, विद्युत, सुरक्षा आणि ऑटोमेशन या विशयावेल्या चर्चासत्राचो समारोप सुवाळो जालो. बेतूलच्या ATI ONG हांगा हो सुवाळो जालो. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. जाल्यार कार्यवाहक निखिल नारायण रे, ONG मुखेली वर्धमान जैन, संचालक मार्क्सन्स फार्मा श्रीनिवास वल्लुरी आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले. फार्मा आणि सहयोगी उद्देगा खातीर कशी काळजी घेवंक जाय हाचेर मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी माहिती दिली. तांच्या हस्तुकी वांटेकारांक प्रमाणपत्रां वितरीत केली. Friends, we know safety is a challenge. And there is nothing called a shortcut. Most of the time, in our everyday life, we look for a shortcut. Is it very essential? It is a short duration, and I take it casually, and we move forward. Because every minute is precious. Every life is precious. No, we should not be taking or overlooking the safety standards for whatever reasons. So I appeal to you. We need to be expert on these issues. दोन वेगवेगळ्या राज्यांनी एकूच एपिक नंबर आशिल्ल्याच्या खबरे उपरांत भारतीय वेंचणूक आयोगान स्पश्टीकरण दिला. आयोगान म्हळां की एपिक क्रमांक जरी एक असलो तरी दोनूय मतदात्यांचे मतदारसंघ आणि हेर माहिती वेगळी आसूंक शकता. अशा वेळार एकूच क्रमांक आशिल्लो मतदार आपल्या मतदान सुवातेचेर मतदान करूंक शकता. फुडाराक असल्यो घडणुको जावच्यो न्हय म्हूण आयोगान जतनाय घेतल्या. वेंचणूक आयोगान फुडाराक युनिक एपिक क्रमांक दिवपाचो निर्णय घेतला. हाका लागून एरोनेट 2.0 प्लॅटफॉर्म अपडेट करतले अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. भद्रग्राम महोत्सव हो कलाकार घडोवपाचो रोड मॅप महोत्सव आसा. जैताक शॉर्टकट ना अशी माहिती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. भद्रग्राम महोत्सव 2025च्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या महोत्सवान बऱ्याच कलाकारांचो भोवमान जालो.
ह्या वेळार दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. एक कलाकार ज्या भुमींतल्यान घडटा ताका पळोवन दुसरो कलाकाराक दिसता की म्हाकाय असो जावपाक जाय. मागीर ते वेगळे वेगळे क्षेत्र आसूं, शैक्षणिक क्षेत्र आसूं, सामाजीक क्षेत्र आसूं. दुबय स्टेडियमाचेर चालू आशिल्ल्या ICC संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीन आयज न्यूझीलंड आनी भारत पंगडा मदीं खेळ जाता. न्यूझीलंड पंगडान कुरुबावलो जिखून गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमणी खबर हातान आयली तेन्ना भारतीय पंगडान 17 षटकांत 3 गडे वगडावन 70 धांवड्यो केल्यात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.